आयुष्य लागू ही इच्छा करून हांव देवा कडेन मागता. आज म्हजो भाऊ बरो ना ताका तेणी बरें सांबाळपाचो इतलें देवा कडेन मागता. कित्याक लागून हें करता वॉटरपूल? ती म्हणून आमी न्हवऱ्याक लागून करता म्हणजे घोवाक लागून करता. घोवाचें आमकां दीर्घ आयुश्य लागूंक जाय म्हणून आमी करता. ताका आमी फळां 5 तरेची फळां चणे अंयशीचे पेंड म्हणून सगळें दिवन देवाची प्रार्थना करता. आणि नवी ज्यो बायलां येतात नवी ज्यो बायलां येतात तेंचे कशे पासून सुरवात जाता म्हणजे ते तेंचे पयलीं पण हांगा भटा कडेन येवपाक जाय, भटा कडेन थंय दिवन तेची पुजा करपाक जाय, मागीर शुद्धीचो दरे घालपाक जाय. ते कितली हे मारता प्रदक्षिणा मारतात? कितली मारी येता 7 मारी येता 21 मारी येता तशें कांय ना 108 मारी येता. आपल्या मनान ना न्हू कितली मारी येता म्हणजे अशें हें ना म्हणजे अमकीच मारता ना ना अमकें मारपाक 7च्या वयर 7, 21 अशी 108 मारपाक 51 मारपाक जाय तें मारपाक आपल्या मनाची इच्छा. आणि हातून अशें आसा की होच न्हवरो तुमकां परत मेळो म्हणून ही तातूंत इच्छा हय ती सामकी देवा कडेन मागणी आसता. ओके. नमस्कार, माझे नाव रवी हेगडे. या ताळमाळ देवळाचो भटजी आसा. किती वर्षापासून हांगा वटसावित्रीचो व्रत सगळ्या या भाविकांनी सुवासिनींनी मनयता आणि सकाळी पासून 7:30 पासून हांगा सुरू जाल्लें आसा वटसावित्रीचो. आज सोमार बी येयल्ले आसा आणि बरे दिन सुवासीन आपल्या शक्ती भक्ती प्रमाणे हांगा येवन वटसावित्री व्रत मनयता. सगळ्यांक लागीं मागता की सगळ्यांक या सुवासिनी अखंड सौभाग्य दीर्घ समृद्धी प्राप्त जावनी तेजो संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त जावनी म्हणून देवा कडेन हांवें मागून घेता. भटजी म्हाका एक सांग, वटपौर्णिमा करता कित्याक? वटसावित्री जे कितें आसा आपल्याच्यो घोवाचें आयुश्य वाडूनी ताका दीर्घ आयुश्य आरोग्य प्राप्त जावनी अशे रितीन संकल्प करून आपल्याच्यो सुमंगली बरे रितीन वाडूनी म्हणून आपलो संसार बरे रितीन चलुनी म्हणून या वटसावित्रीचो व्रत मनयता हांगा करता. थँक्यू. बरं नाव सांगा. साक्षी मुसळे. ओके. आणि हे किती वेळा करतात? तुका फर्स्ट टाइम आहे की? माझं सेकंड टाइम आहे. ओके. वटसावित्रीची काहीतरी महिमा सांगा, म्हणजे तुम्ही का करतात? कशासाठी करता? वटपौर्णिमा तुम्ही कशासाठी करता? सो माझा आज उपवास आहे आणि माझ्या मुलाला दीर्घ आयुष्य लागो म्हणून हा व्रत करते. आणि वडाला 5 फेरे किंवा 7 फेरे डोळ्याने काढतात. प्रदक्षिणा केली. ओके. थँक्यू. म्हणजे पयलीं काडलो जनावरां तेंची कशी प्रथा आसता? तांचे पयले म्हणजे घरान आमी पुजा करता. म्हणजे तांकां ती उमेद आसता की आमी आमच्या घरान जेन्ना नवी व्हंकल येता तेन्ना आमी तांकां आमची संस्कृती जशी आमची जाणट्यांनी आमकां दाखयली आमची संस्कृती ती फॉलोअप करपाची आमी आमचे माय मावान आमकां दाखयली. सो तांकां आमी घरान घेतकूच ही आमची व्हडाची हेजी घराची परंपरा आनी आमची संस्कृती आमी तांकां शिकयता. जी वडाची पुनव करता घोवा खातीर करता? घोवा खातीर करता अशें आमची जाणटी म्हणटा, पण तेंचे सायन्टिफीक वे ताजे डिफरंट हे आसा. तशें हय सायन्टिफीक वे म्हणजे वड आसा पळय तो चडान चड ऑक्सिजन दिता. सो तो ऑक्सिजन क्रिएट करता तेन्ना ती ऑक्सिजनान आमचें लायफ वाडटा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.